दिल्ली जंतर मंतराचेर जाल्ल्या आंदोलना वेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर प्रश्न उपस्थित केले। मात झारखंडात काँग्रेसीचे गठबंधन आशिल्ले झारखंड सरकार थंय सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाचेर कित्याक ओग्गी आसा असो प्रश्न मंत्री मॉविन गुदिन्होन केला। झारखंडात काँग्रेसीचो सरकार आसतना हे आंदोलन बंद करपाक सरकाराक कित्याक अपयश येता असो प्रश्न मंत्री गुदिन्होन केला। तशेंच 3 दिसांचे अधिवेशन थारावप हो घटनात्मक प्रक्रियेचो भाग आसून सरकारान ते नियोजित करूंक ना अशेंय गुदिन्होन स्पश्ट केलें। झारखंड आम्ही एक्झॅक्टली ऑपोजिट परिस्थिती पळयता आणि थिंगा काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसा एलॉंग विथ जेएमएम। हे गठबंधन कसले गठबंधन म्हणजे स्टुडंटांचे विरोध असपाचे, समाजाचे विरोध असपाचे की हो सरकार त्यांचे आयकोपाक शकता म्हणून काँग्रेस थिंगा कितें करता हिंगा तरी सारखे एक्सपोज जाल्ले आसा आणि पार्लिमेंटानूय डिस्कशन करून दिवप ना। बरे बरे विषय आसा, इम्पॉर्टंट बिल्स पास आम्ही पार्लिमेंटान करता, देशाक जे सगळे लागू जाता तेही करपाक दिना जाल्यार त्यांचो हेतू कितें खुंयसून तांकां ती शक्ती येता म्हणजे डिस्ट्रक्शन करपाक। हेजेर खऱ्यांनी हे देशाच्या नागरिकांनी चिंतपा जाय की जो आमचो भारत देश सगळ्या प्रगती करून फुडें वचत आसा आणि आज जेन्ना इकॉनॉमी वायज सुद्धा आम्ही सारखे उंच पावंड्यार आसा, 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी नाव ऑलमोस्ट द 4th एंड मे बी द 3rd। आणि हे वातावरण सारखे आयडियल वातावरण आहा ते ना तेन्ना सुद्धा तुमकां खबर आसा हॉर्मोजान कितें जालें ते ऑयल आमकां पावना तेन्ना सुद्धा आमकां इतले त्रास भोगून सुद्धा स्थिरपणेन बाप श्री नरेंद्र मोदी सरकार चलयलो आसा आणि एक बरी लिडरशिप आमच्या भारत देशात दिल्ली आसा। आणि तेन्ना हे लोक सारखेच अशी उचांबडी लोकांमध्ये हाडपाक सोदतात नाका थिंगा फकत सोसायटी लॉ अँड ऑर्डर बिगडून दाखोवपाक की हो सरकार चलना म्हणून ते इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा की म्हणजे बरे शिकलेले आसा तांकां बरे भाशेन समजता की कोण हे सगळे आड येता ते। हांव तेंचे लागीं मागता तुम्ही जे आमकां म्हणजे बोटान दाखयता की हे चलना ते चलना तुम्ही स्टुडंटांचे मानून घेना। झारखंडाक पयली स्थिती सारकी करा, थिंगा दाखया की तुम्ही खरे जेनझी बरोबर आसा, आमचे स्टुडंट पावर जो आम्ही म्हणटा तेंचे बरोबर आसा। हांव एक स्टुडंट मुवमेंटासून वयर सरलोलो ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन म्हणनाका, कॉलेज टायप म्हणनाका, म्हाका खबर आसा युथ म्हणल्यार कितें ते। आमचो सरकार केंद्र सरकार आणि हांगा स्किलिंग ऑफ युथ हे कार्यक्रम आमचे चालूच आसा।